Suntusan sumya manggira sumya kita gamatu tuka hasita amche tuve utunya sedenya pasu berka beteta dinwashi karsa bapai mogar tuam suzahu Raktayam kasudani muka Suka duka dimnam kata Zatayam subulgun sabarna Suntusan sumya Mandira sumya Kita kamadu Duka hasita Amche tuve utunya sedenya pasu Berka beteta dinwashi karsa बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सोबे आसो म्हज्या मोगाच्या पासकांच्या बऱ्या खबर आयकून संतोष पावरल्या बाबा भयणीनो अर्धे बियान अर्धे संतोषान आन बोडव्याची बरी खबर आयकून ती धांवन धांवन शिसा लागीं वेताली अर्द्या वाटेर जेजू तांकां मेळ्ळो आनी शांती तुमकां म्हणालो जेजूच्या पांयां पडली आनी तांचें बें नपयत जालें आमच्या जिवितांत अर्दें संतोषान अर्दें बियान बें आनी दुबाव पयस वचूंक जाय जाल्यार आमच्या जिविताच्या वाटेर एक एक फावटी जेजूचो अणभव जाय ह्या मिसा वेळार आमकां हो अणभव जीजस एक्सपिरियन्स मेळोवन दी म्हूण मागया हांव पातकी सर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता सर पुदवेदार देव आमची कागद करूं आनी आमची सगळीं पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूद सोमिया काकूद क्रिस्ता काकूद क्रिस्ता काकूद सोमिया काकूद सोमिया काकूद महिमा देवा उसगे आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सपुद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वंदता सोमिया जेजू क्रिस्ता
आमच्या एकल्यास पुरता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवी एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या थारोका बाप्तिस्मा वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तुवें वाडोवंक जेजू मरिफात केलें. पास्क परबेच्या संभ्रमांत आमा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान साकोवंक दिताय. त्या भावार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुज्या दैवीक मोगाचें जिवीत आमच्या भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वचप. थवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां सांगी अशें उलोवंक लागलो. जुदे भावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलोलो मनीस. हाका रुजवात जावं देवान ताचे मरिफा तुमचे मुखार केल्लीं ती असर्या विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमी जाणान. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवर्त्या करना कुर्सायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मरण ताका आपले मुठे भितर दंड दवरूंक शकलें ना. ताच्या विशयान उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजवाक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरोशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचोनाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयान इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मौन पावलो आनी ताका निकेपिलो. ताचो फोण आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमाणार केल्ली बसावणी तो जाणा आसलो आनी ताका पातळान सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी
क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशांतले सत ताणें पयलेंच प्रगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेज त्या सताच्यो साक्षी. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयल्लो पवित्रत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तोच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सर्वेस्परा जय जय. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा जय जय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सावस्कायेन जियेता, कित्याक तूं म्हाका पातळान सांचोनाय आनी म्हाका म्हज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. श्लोक. सर्वेस्परा जय जय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. सर्वेस्परा जय जय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी पावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी सोमयेच्या आन बडव्यान सांगिल्लें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे बियान अर्दे संतोशान म्हणल्या बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धांवीन गेल्यो. तेदवा एकाचसाने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताजे पांय तारून तांणी नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलयाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्योच फारांगरा मदें थोडे शाराक गेले आनी घडुल्ल्यो सगळ्यो संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मातबऱ्यांक मेळ्ळे. दोनी पंगडांनी सांगता मेळून एक मतलब केलो. शिप्यांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे कारणां ह्या परी सांगयले. राती आमी न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार ताजे शिस आयले आनी ताजी कूड सोर्यां व्हरून गेले. आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले, आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार आमी ताका समजयता. तुमची भद्रती आमी पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेव लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताचे मोगाळ भावा भयणीनो, घुसपड गुंदळ ह्या मोगाचो वेडकोळ कशें आमचें जिवीत.
घुसपट गोंदळ जावंक नजो. आमी जिवंत जेजूक, जिवंतपणाच्या जेजूक पाती येता जाल्यार आमची समर्थ दोन ब्युटिफूल लव स्टोरी मदें आसा. क्रिसमस स्टोरी आनी इस्टर स्टोरी. त्या दोन स्टोरी मदें आमचें जिवीत आमी बांदून हाडल्यार आमकां हो मोगाचो वेडकोळ मेळटा. पयली क्रिसमस स्टोरी, पयलो मोगाचो वेडकोळ. संवसारांत कोणेच चिंतूंक ना त्या रितीन, कोणेच चिंतूंक ना त्या जाग्यार तो मोगाचो वेडकोळ घडलो. देव मनीस जालो. कोणें चिंतला त्या रितीन आमकां त्या वेंगेन तो हाडटा म्हणून. देव मनीस जालो आनी खंय मनीस जालो? गोरवांच्या गोट्यांत, गोरवां मदें. समजून येनातले आमी, मनजती परी आसले आमी, आमच्या मदें ताणें जल्म घेतलो. इस्टर स्टोरी एगेन कोणेच चिंतिनातल्या रितीन तो मोगाचो वेडकोळ संपूर्ण जालो, शाश्वत जालो. कोणेच चिंतिनातल्या रितीन कुर्सार देव आनी कोणेच चिंतिनातल्या जाग्यार ताणें जैत वेलें, मरणाचें जैत वेलें. खंयसर? फोंडांत. फोंडांत जैत, शिळा घाल्ली, आडखळ घाल्ली, नो प्रॉब्लेम. ती शिळा लोटून तो भायर आयलो, जैतेवंत जेजू. मोगाच्या भयणी भावानो, एकलो महाराष्ट्राच्या एका खेड्या गांवांत आसलेलो अंधेरी आयलो आपल्या आबागेर. सकाळीं फुडें ताणें पळयलें एक हेलिकॉप्टर आनी त्या हेलिकॉप्टर तेगे लागीं सकयल आसता. ताणें लोकांक पळयलें. आबा कडेन तो इशारेक लागलो, आबा तितले उंच मळबांचेर, आकाशाचेर हे मनीस कशे पावले? आब म्हणालो, ते थंय पावच्या आदीं ते हेलिकॉप्टर सकयल आयलें, धरणीर आयलें आनी तांकां रावन त्या हेलिकॉप्टरा भितर घालून ते वयर गेले. मोगाच्या भाव भयणीनो, लिसांव आमकां इगर्जमतेक 2000 वर्सांतावन परतून परतून थोड्या मनशांनी फोंडांत घालून ताजेर शिळा घालून दवरूंक प्रयत्न केला. पूण इगर्जमतां परतून परतून जिवन जावन भायर आयल्या. फाटल्या 2000 वर्सांक पळयतना तुमी हें पळयतात. आमच्या जिवितांतय तशेंच. एके फावटी आमी फोंडांत पडटा, निराशा जाता, इल्लें बेर रिगता, जिवन जेजू खंय आसा? आज हो संदेश जेजू तांकां वाटेर मेळ्ळो, समाधान तुमकां म्हणालो. अर्दें बियान वेची, नो मोर फियर. अर्दें बेंगेलें, आमकांय जाय तसलो अणभव. ह्या मिसांत तुमकां आनी म्हाका मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरया. आमचें हें पास्कांचें जिवीत कुशलकायेचें. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my heart. I'm shouting, I'm singing, this Jesus made me whole. No force can understand me. And I'm singing whole. It's bubbling, 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 bubbling day and night. Bubbling कितें? जेजूचें जिवंतपण. Berikan Bapa, Tuhan
पुण्य सर्व समर्पिता तुका मी समर्पिता साष्टांग प्रणामान येता तुझ्या पायातली संतोषावो माळ्या हसान सकाळी ऐका बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता पुण्य सर्व आमचे तुका मी समर्पिता म्हज्या भयणी भावानो हे आमचे मिसाचें बलिदान सर्पद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी मैमीक आमच्या नेमक्या पवित्र देवाक सुबेज भोवमानूंक घे सर्वेस्पर आमच्या देवा बाप्तिस्मांत तुजीं भुरगीं जावंक तूं आमकां आपयताय आनी मोगान पास्कांचें फेस्त पासारूंक आमकां तूं उत्तेजन दिताय आमी हें बलिदान ओपून दिता तें तूं दयेन मानून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा ससनच्या देवा सर काळयांनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताज्या ह्या पास्कांच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या देबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो भस्म केलो आनी जिवन जावन आमकां नवें जिवीत दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या अनादार उल्हासता सगळो संवसार सर्गींचो चड दळबार निरंतर गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बाबार्ता सगट परगटया Sumi Jesu melo, Sumi Jesu melo, Sumi Jesu jiwan zala, oh bamarta sugun, auri pergerta, Jesu novyani tolu. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुनी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची कागूत कर. तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तुजी दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माया सांगाती, भगिवंत जुजे तिजो पोती, भगिवंत धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें आमकां केन्ना केन्ना भोगचें बें पयस वचूंक दिसभर आमी मागया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पुरीत जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यां शिताव तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी सुमयेच्या येण्याक भरवशान तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार कागुलतीन सर पातकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू ताच्या जेवणाक आमकां आपयता. आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रमेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Audita sasti jivita tuka apuita jivita so mundo
sergici manaka dadu saya sumya dikan sergici poshanat mijinici Devi kinandam kamoga ikdaunci di sumya dene tuje moga Padistum ka ang dita si Visus sandesh prasaru kau darta muka su upadistum ka ang dita si Visus sandesh prasaru kau darta iya kia sedidaya Lana baunang ujak ada saya Sumya dikan sergici Pushanat mijinici Dewi indantam kamoga nekdaunci Di sumya dini tuje प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा जिवान आणि संतोषान ह्या पास्कांच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां भरताय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वचनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता हालेलुया हालेलुया देवाचे उडुपकार हालेलुया हालेलुया स्वर्गाची राणी उल्हास पाव हालेलुया हालेलुया स्वर्गाची राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्याचा कातुवो फावोसाली हालेलुया कित्याचा कातुवो फावोसाली हालेलुया
दुसऱ्याचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आम